Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. 2009 नरकासुराच्या राती मडगावा हो ब्लास्ट जाल्लो. दोग जाण सोपिल्ले. मडगाव ब्लास्टातलो तेन्नाचो आरोपी विनय तळेकार, धनंजय अष्टेकार, प्रशांत अष्टेकार, विनायक पाटील, प्रशांत जुवेकार आणि दिलीप माजगावकाराक स्पेशल NIA कोर्टान 31 डिसेंबर 2013 NIA कडेन ठोस पुरावे नाशिल्ल्यान निर्दोष मुक्त केले. या आदेशाक NIAन 2015 हायकोर्टात आव्हान दिल्ले. 2015 सावन केस निर्णायक सुनावणे खातीर हायकोर्टात येताली. मात NIAच्या वकिलाक सुनावणेक पावंक केन्ना फुरसतूच मेळ्ळी ना. गोंयचो सरकारी वकील कोर्टात वचून सुनावणी फुडें धुकलपाची मागणी करून येतालो. 7 सप्टेंबराक परत ही क्रिमिनल अपील हायकोर्टा मुखार आशिल्ली. मात हे फावटूय NIAचो वकील कोर्टाक दिसलो ना. फुडले सुनावणेक NIAचो वकील आयलो ना जाल्यार आपूण ताचे वतीन आर्ग्युमेंट घालता म्हूण सरकारी वकिलान परत वेळ मागून घेतलो. कोर्टान निमाणे फावट तारीख वाडोवन 14 सप्टेंबराक निर्णायक सुनावणी दवरली. 7 वर्सां हुमकळिल्ले केशीची सुनावणी कोर्टान एकदाची कशी तरी तडीक लायली. कोर्टान निकाल राखून दवरला. मात NIAच्या वकिली कारभारा विशीं हायकोर्टा मुखार प्रश्नचिन्ह. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार.